ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆ. ಅಪ್ಪವು ತಂದೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ, ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆ. ಅಪ್ಪವು ತಂದೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ, ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆ. ಅಪ್ಪವು ತಂದೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ, ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆ. ಪಾಪದ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದ ನನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತಿ ತೊಳೆದವರೇ, ಪಾಪದ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದ ನನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತಿ ತೊಳೆದವರೇ, ಕಲ್ವಾರಿ ರಕ್ತ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಿ ರಕ್ಷಣೆ ತಂದವರೇ, ಕಲ್ವಾರಿ ರಕ್ತ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಿ ರಕ್ಷಣೆ ತಂದವರೇ. ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅಪ್ಪವು ತಂದೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ, ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆ. ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆ. ಬಲಹೀನನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲೆಂದು ಧರೆಗಿಳಿದು ಬಂದವರೇ, ಬಲಹೀನನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲೆಂದು ಧರೆಗಿಳಿದು ಬಂದವರೇ, ಜಗವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟ ವೇಳೆ ಜೊತೆಯಾದ ರಕ್ಷಕರೇ, ಜಗವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟ ವೇಳೆ ಜೊತೆಯಾದ ರಕ್ಷಕರೇ. ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅಪ್ಪವು ತಂದೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ, ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆ. ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆ. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಕಾಯುವ ಕರ್ತರೇ, ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಕಾಯುವ ಕರ್ತರೇ, ಪಾಪದ ಬಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತೆ ಕಾಯುವ ಪರಿಶುದ್ಧರೇ, ಪಾಪದ ಬಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತೆ ಕಾಯುವ ಪರಿಶುದ್ಧರೇ. ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು
hallelujah, 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 कीर्तन 134 सर्वेस्पर आमचे सोबे नातुरलो जाल्यार मनीस आमच्या आंगार पडते तेन्ना सर्वेस्पर आमचे सोबे नातुरलो जाल्यार आमचे तांचो राग पेटोवन आमकां तें जिवीत गिळतें आसलें म्हज्या भावांनो आनी भयणीनो थोडो वेळ ह्या आराधनान करसून सोम्या सोबे ताच्या मंदिरांत हांगासर आमी आसा थोडो वेळ मागण्यांत ध्यानांत आनी सोम्याच्या उतरांच्या नियाळांत आमी करसूंक हांगासर आसा देखून ह्या आराधनाच्या सुरवेर कीर्तनाचो उडास काडया कीर्तन 124 ह्या कीर्तनाची उतरां अशीं आसात सर्वेस्पर आमचे सोबे नातुरलो जाल्यार मनीस आमच्या आंगार पडते आमचेर तांचो राग पेटोवन आमकां ते जिवेंत गिळते आसले उदक आमकां ओडून व्हरते आसले आनी उदकाचो लोट आमकां बुडयता आसलो आनी सदैव जावन सर्वेस्पर कित्याक ताणें आमकां तांच्या घासांत पडोवंक दिलें ना प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड सदैव जावन सर्वेस्पर कित्याक ताणें आमकां तांच्या घासांत पडोवंक दिलें ना शिकारकाराच्या पासांतली सुकण्या बरी आमी सुटल्या पास तुटोवन घालो आनी आमकां सुटका मेळ्ळी सर्वेस्पराच्या नांवी आमचो आदार ताणेर आसला सर्ग आनी संवसार प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड सांगाता म्हणया सर्वेस्पराच्या नांवी आमचो आदार ताणेर आसला सर्ग आनी संवसार ताणेर आसला सर्ग आनी संवसार सर्वेस्पराच्या नांवी आमचो आदार सर्वेस्पराच्या नांवी आमचो आदार ताणेर आसला सर्ग आनी संवसार ताणेर आसला सर्ग आनी संवसार ही उतरां आमी मस्तपटी म्हणल्या आसात न्ही सबार पोटी ही उतरां आमी म्हणटा ही उतरां आसात पवित्र पुस्तकान कीर्तन 124 वाक्य 8 आनी हें कीर्तन मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो सर्वेस्पर इस्रायलाचो तारूक म्हूण वर्णून गावचें तें कीर्तन शिकारागाराच्या पासांतलें सुटयल्लें उज्यांतलें उदकांतलें आमकां राखून व्हेल्लें आनी विविध अनवरतान देवान आमकां राखून व्हेल्लें ह्या खातीर देवाक अर्गां दिवन गायलेलें हें कीर्तन आनी आज ह्या आराधनाच्या सुरवेर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आनी हें कीर्तन आमी हांगासर आयकलें हें जोगतें कित्याक आज म्हाका आनी तुका ह्या पवित्र देव मंदिरांत देवान येवंक फावो केला सबार अवघडांतलें आपायांतलें अनवरांतलें उज्यांतलें उदकांतलें पावसांतलें आवरांतलें देवान म्हाका आनी तुका राखलां ह्या खातीर देवाक अर्गां दिवंक आमी आयल्या ताचे कडेन मागोवंक आयल्या प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड देखून देवाक आमी स्तुती करूंक फावो देखून कितल्या व्हडा ताळ्यान कितल्या मापान देवाची आमी स्तुती करता तेन्ना देवाची कृपा आमचे वयर विशेश रितीन वळटा देखून ह्या कीर्तनांतलीं उतरां भोव सोबीत आनी भोव अर्था बरीत आज ह्या आराधनाक आमी आयल्या आमच्या कुटुंबांतावन आमचे तावन सबार मागणी घेवन ह्या पंचशेताक आमी आयल्या थोडो वेळ ह्या आराधनान करसूंच्याक सोम्या कडेन आमी कृपा मागया मौन रवया म्हज्या उपरांत म्हणा सर्गींच्या बापा तुज्या मंदिरांत येवन तुझ्या मंदिरांत येवन तुजें आराधन करूंक फावो केल्ल्या आमकां आमी तुका अर्गां दिता आमचो देव आमचो आदार आमचो सर्वेस्पर देव तुजे नांवी आमकां मेळटा आदार कृपा
बेसावा बेसावा आशीर्वादा आशीर्वादा आणि आजापा आणि अछापा तुवें रचलाय तुवें रचलाय सर्ग आनी संसार सर्ग आनी संवसार तुवें रचलाय तुवें रचलाय आमकां सर्वांक आमकां सर्वांक तुवें आमकां राखलाय तूं आमकां राखलाय तुवें आमकां सांबाळलाय तुवें आमकां सांबाळलाय प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मगच्या भावनो आनी बेनीनो सोम्याची स्तुती करूंक आमी सदांच फावो देखून सोम्याक आमकां आमचें समर्पण कर सोम्याची स्तुती करच्याक आमी होजान्ना हें गीत आमी गावया धाकट्या बुकांनी कंतार नंबर 26 हें गीत आमी गायत आसतना उबी रावया आनी सोम्याची स्तुती आमी करया सोम्यान केल्ल्या सक्कड बरेपणा खातीर आज आमकां हांगासर येवंक फावो केल्ल्या पासून आनी आमकां देवच्या हरी एका बेसांवा पासून देवाक आमी स्तुती करन हें गीत आमी गावया संगीत जावन ताळयो पेटया Hosanna, Hosanna, Sergiyata Deva Baba Hosanna, 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 Sergiyata Deva Baba Hosanna. Sangata mi gavuya, Hosanna, Taliya petana gavuya, Hosanna, Sangata mi gavuya, Hosanna. पेटन गावया होसाना 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 सर्गींच्या त्या देवा बापा होसाना 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 सर्गींच्या त्या देवा बापा होसाना सोम्यान केल्ल्या सक्कड बरेपणा उडास आमी काडया दिसपट दितना तांची आमकां बरी भलायकी आमच्या कुटुंबाक आमच्या भुरग्यांक दिल्ली बरी भलायकी सक्कड उडासाक आमी हाडया आनी होसाना म्हूण गावया होसाना 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 सोडवून दिल्या जेजू क्रिस्ता होसाना 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 सोडवून दिल्या जेजू क्रिस्ता होसाना पोडा ताळ्यान गावया होसाना हसून नाचून गावया होसाना पोडा ताळ्यान गावया होसाना हसून नाचून गावया होसाना 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 सर्वोन दिल्या जेजू क्रिस्ता होसाना 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 सर्वोन दिल्या जेजू क्रिस्ता होसाना संतोषाने भावया उल्हासाने भावया देवाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक हर्सून आमी गावया होसाना 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 सताच्या त्या पवित्र आत्म्या होसाना 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 सताच्या त्या पवित्र आत्म्या होसाना सकट मेळून गावया होसाना स्तुती भोगलाप गावया होसाना सकट मेळून गावया होसाना स्तुती भोगलाप गावया होसाना 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 सताच्या त्या पवित्र आत्म्या होसाना 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 सताच्या त्या पवित्र आत्म्या होसाना होसाना
स्वताच्या त्या पवित्रत्म्यात होसाना. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 glap tuka sumya, studi tuka sumya, iti satve amkang sarvo kela sakkad gurpednya. Yaradana dwandile zaun gamkang gunukati sakat amkang dilla basod. Sir white vignan amkara kon dilla basod. Barabara ke jadene amkang dilla basod. Gamkang sumya, hallelujah, 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 hallelujah. मौनपणे सुम्याची कृपा आम्ही मागली, पवित्र आत्म्याची ससाय आम्ही मागया, हात आम्ही जोडया. ही पवित्र आत्म्या तुझ्या कृपेन आमकां बर, तुझ्या ससायन आमकां बर. पवित्र आत्म्या एक पराक्लिता उज्याच्यो जिबो शिसांचेर आनी मरयेचेर देवन तांचे बेम तुवें पयस केल्लें. एक बुजवणदार एक पाराकलीत धाडटा म्हूण तुवें बसयल्लें आनी त्या बसवणे प्रमाणे पवित्र आत्म्याचें देणें तुवें आमकां दिलाय. आज आमी हांगासर तुज्या पांयां तळा आसा. आमकां हर एकल्यांक, आमच्या वलगड्यांक, आमच्या भुरग्यांक, आमच्या कुटुंबाक हर एकल्यांक तुज्या पवित्र आत्म्यान अभिषिक्त कर सोम्या. आमच्या शिराशिरांनी वाळचें तें रगत तुजें देणें जावन आमी घेतलां. आमचे पाय, आमचे हात, आमचे दोळे, आमचे कान, आमचे नाक, जे विश्व आमचे आसा तुका स्तुती करच्या की सोम्या. आमच्या शिराशिरांनी वाळचें तें रगत तुजें अभिषिक्त कर सोम्या. पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागया. पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गायत आसतना तसो अभिषेक आमच्या वयर येवन दी, तसो जिबो आमचें बैम पयस करून दी, बरी भलायकी दिवन दी म्हूण आमी मागया.
Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. देवाचे उतर आम्ही ऐकूया. हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र अध्याय 11 वाक्य 1 भावार्थ म्हणल्यार आमी बरोबरसून आसाव त्या संगती सोतारो आनी आमकां दिसनांत त्या संगती विशयांत आमकां आसा ती खात्री. भावार्था वरवीं आमचे पुर्वज देवाक मानवल्ले. देवान आपल्या उतरा वरवीं सगळी पृथ्वी रचली आनी आमकां दिश्टीक पडटा तें सगळें दिश्टीक पडनातलें तावन उपजल्लां म्हणलें सत भावार्था वरवीं आमी समजता. देवाचें उतर हें दायकन बसा. मगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी हर एकली भावार्थी मनीस, आमी हर एकली भावार्थी मनीस आनी भावार्थ कितें म्हूण विचारले वेळार ताचें एक डेफिनेशन वा व्याख्यान आमी म्हणटा तें हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 11 वाक्य 1 तावन आसा. भावार्थ म्हणल्यार कितें? आतां तुमी म्हणटात भावार्थ म्हणल्यार पातयेवचें म्हणून बरोवचो म्हणटा वा पातयेनी म्हणटा. भावार्थ म्हणल्यार आमी बरोवचोन आसाव त्या संगतीचो तारो. आमी खंयच्यो संगती बरोवचोन आसाव? मेल्ल्या उपरांत जिवान कोण? मेल्ल्या उपरांत आमी खंयसर येता? सर्गार वेता. हो आमचो बरोवचो. इंग्लिशान हाका आमी होप म्हणटा. बरोवचो म्हणल्यार आमी कितें बरोवचोन आसाव त्या संगतीचो तारो भावार्थ जावन आसा. आनी आमकां दिसना त्या संगती विशयान आमकां आसा ती खात्री. खंयच्यो बरो संगती आमकां दिसनात? मस्त संगती दिसना तिंगी दिसतात की देव आमकां रूप रूप आमच्या दोळ्या मुखार दिसता की ना न्ही. जेजू आमकां रूप रूप आमच्या दोळ्या मुखार आमकां दिसता की ना. तरी पूण आमी त्या संगतींक बरोवचोन आसा भावार्थ दवरता पळय की न्ही. ह्या खातीर आमी भावार्थ म्हणटा. दिसपडते आमच्या जिवितांत सबार भावार्थी संगती आमी करता. आतां तुमी हांगासर येवन बसल्या उपरांत कोणेय वयर पळोवना न्ही केदाळा तो लायट पडटा की केदाळा तें फॅन पडटा की म्हूण तुमी चिंतलें. आतां हांवें सांगिल्ल्या उपरांत तुमी वयर पळयलें वय की न्ही चिंतलें ना न्ही कोणें चिंतूना. आतां हांगासर एअरपोर्ट लागीं आसा न्ही. आतां आमी ते एअरपोर्टा लागीं आयल्या. विमान खंय म्हणी सुकोन सुय्या इसीन रिकता की म्हणलें तुमी चिंतलें. कित्याक चिंतूना न्ही. सकाळीं तुमी ब्रेकफास्ट केल्या न्ही. आतां उरल्यांनी तयार केल्ली तुमच्या बायलांनी वा घरच्यांनी तयार केल्ली. तुमी विचारलां की हें कशें आतां ब्रेकफास्ट कावयेत गी आनी तूं मीठ आनी मिरसांग पुरो सारकी घाल्या की म्हण विचारलें तुमी ना न्ही. सिदा भशेन केल्लें तुमी केलां की ना गी? केलां न्ही. आज तुमी मस्तना बसार रिक्षार पुरो आयल्यात न्ही. बसार रिक्षार येता आसतना ड्रायव्हरा कडेन विचारलें की तुमी कशें सायबा तुका ड्रायवींग कोत्ता न्ही तूं व्हरताय न्ही तुका हार्ट अटॅक तुका PP शुगर फिट्स पुरो कांय ना न्ही तशें कोणी म्हण विचारलां गी? विचारलें ना. शीत बसून आयल्यात न्ही वा तुमी सोडलें बस पेत येता म्हण तुमकां करतालें गी गोत्ता गी. तरी तुमी बसला कित्याक? तुमी तुमकां बरोवचो आसा तुमकां भावार्थ आसा न्ही. दिसपडट्या ह्या ल्हान ल्हान संगती वयर जर तुमकां भावार्थ बरोवचो आसा तर तुमकां रचल्ल्या ह्या सृश्टी रचल्ल्या हें सगळें रचल्ल्या देवाचेर कितलो व्हड मापान भावार्थ आसा जाय वय की न्ही. सगळें तुमचें विश्व रचल्ल्या देवाचेर तुमकां कितलो भावार्थ आसा जाय. आतां तुमकां कोणाय की डावट ना म्हजें काळीज केदाळा रावता कोण ना केदाळा रगत पंप करचें रावता कोण ना म्हणून आमकां कोणाय की डावट ना न्ही. कित्याक आमकां कळीत आसा म्हजें विश्व पळय सारक्या रितीन दिसपडतें काम करतात. थोडे फावटी कांय सोडून जाता पूण जाल्यार हर एक दीस त्या विशयी आमी चिंता करिना. कित्याक म्हळ्यार आमी पाती येता न्ही. हाका म्हणटात भावार्थ. हाका म्हणटात
भावार्थ म्हणटा हांव. देखून ह्या संवसारी संगतीचेर तुमकां कितलोय भावार्थ आसूं दी, कलेय आसूं दी, पूण देवाचेर भावार्थ तुमी सोडतात की ना न्ही. देवाचेर भावार्थ सोडतात आमी कोणीय सोडिना. तुमकां कळीत आसा आमी सकाळीं राती न्हिदल्ले हांव सकाळीं उठता म्हूण सकाळां कळीत आसा, तरी न्हिदच्या पयलें तुमी मागणें करतात की ना गी. देवा सगळी रात म्हाका तूं राख. सकाळीं उठले देवाक अर्घां दितात की ना गी. दितात. कित्याक कोणाचो उडास आमकां देवाचो उडास. देखून हांवें मस्तपटी सांगचें आसा, इडल्यो करतना पीठ मोडकेंत आमी दवरता हांव न्ही. मोडकेन दवरना, कितल्या कॉस्टलीची कमीर घाला, फॉरेनची जावं दी गांवची जावं दी वा कल्ली सुरू घाला तुमी, तरी पूण बोटांत पिठाक बोट बुडोवन मोडकेच्या भायर एक कुरीस घालतात की नात गी. तशें म्हणल्यार तुमकां कमिराचेर आनी सुरेचेर भावार्थ ना म्हण जालें. हा कोणाचेर भावार्थ? हा देवाचेर भावार्थ. देखून पीठ भुगचें कमीर आनी कितें घाल्ले वरवीं, तरी पूण पीठ भुगचें कोणाच्या हजारपणा वरवीं. जिवितांत घडचे सक्कडी संगती मोगाच्या भावा भयणीनो जावचें कोणा वरवीं? देवा वरवीं. देखून पिठाच्या मोडकेक तुमी कशें कुरीस घालतात गी, हर एक पावटी तुमच्या कपालाचेर तुमी कुरीस घालतात की ना? घालतात. कित्याक कोणाचेर भावार्थ तुमकां? मनशाचेर भावार्थ न्ही, बगार देवाचेर भावार्थ. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देखून मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज तुमी हांगासर आयल्या देवा कडेन मागो. देखून मनशाचेर भावार्थ दवरल्यार साथ दिना. कोणाचेर आमी भावार्थ दवरूंक जाय? देवाचेर आमी हर एकल्यांनी भावार्थ दवरूंक जाय. कीर्तन 127 वाक्य 2 म्हणटा, आपल्या इश्टांक सर्वेस्पर निदेंत दिता. सांगता म्हणया, आपल्या इश्टांक सर्वेस्पर निदेंत दिता. देखून तुमी न्हिदल्यार देव तुमकां राखता, सांबाळता, दिवचें कितें सक्कड दिता. ल्हान भुरगें पाळल्यांत आसतना ओंट हालयलें तर आमी कितें म्हणटा? भुरगें खावन जाला. भुरगें देवा कडेन उलयता, वा भुरग्यां कडेन कोण उलयता? आंज बडवे उलयतात. तेंत व्हड जाल्ल्यान कान जाता. ओंटा लयल्यार काले म्हणटात, ओ म्हाका गाळी दिता म्हणटात न्ही. देखून ल्हान आसतना देव उलयता खंय, व्हड जाताना देवसार उलयता. पाळल्यांत आसतना भुरगें ओंटा लयल्यार आंजवडू आनी देव उलयता. तसो पाळल्यांत भायर आयिल्लो भुरगो ओंट आलयल्यार देवसार उलयता. देखून आमचे ओंट सदां हालता आसतना कोणाची स्तुती आमी करूंक जाय? देवाची स्तुती, देवाची स्तुती. देखून सर्वेस्पर आमकां निदेंती दिता. इवन इन आ स्लीप गॉड गिव्स. देखून तुमी कितले मागल्यार मागनातल्यार देव दिवचें तें दिताच. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. मुखारून रोमाकारांक बरयिल्लें पत्र अध्याय 10 वाक्य 17 म्हणटा, संदेश ऐकले निमती भावार्थ उत्पन्न जाता आनी तो गुंड जाता. सांगाता म्हणया, संदेश ऐकल्या निमती भावार्थ उत्पन्न जाता. संदेश ऐकल्या निमती भावार्थ उत्पन्न जाता. तो भावार्थ गुण जाता. तो भावार्थ गुण जाता. होय गी. खंयचो संदेश? जेन्ना तुमी देवाचें उतर वाचतात, जितले बोटीन देवाचें उतर तुमकां आयकता आनी त्या विशीं नियाळ करता, तितले बोटीन तुमचो भावार्थ कान जाता, गुण जाता. मात्र न्ही, भावार्थ उत्पन्न जाता. भावार्थ कान जाता, उत्पन्न जाता. आतां दुदाक ताकांत लोणी कशी उत्पन्न जावची? साळल्यार मात्र न्ही गे. बेश्टें थंय दवरल्यार लोणी वयर येता गे ना. ती साळल्यार मात. जिवीत ती तशेंच आमच्या जिवितांत भावार्थाची साळणी आसचे तर आमचें जिवीत थंयसर भावार्थ उत्पन्न जायचे तर देवाचें उतर वाचीत जाय, देवाच्या हजारपणांत आसत जाय.
देवाचे हजारपण जर आमी आव्हान तूं बोगिना जाल्यार आमी परगट करचो तो भावार्थ कालें भावार्थ व्यर्थ भावार्थ व्यर्थ देखून आमचो भावार्थ मोगाच्या बाबा भयणीनो व्यर्थ जायनये देखून कितें आमी आयकता पळय तातूंत भावार्थ उत्पन्न जाता कितें आमी आयकता तातूंत भावार्थ उत्पन्न जाता सबार पोटी हांवें सांगलां परत परत सांगता एक 30 वर्सांचो व्यक्ती म्हणालो खंय फाटल्या 30 वर्सांनी हांव मिसाक गेलां सादारण 1000 शर्मांव आयकल्यात पूण आजून म्हाका एक्की शर्मांव उडास ना म्हाका सोडा शर्मांव दिल्ल्या पात्रापाकी उडास आसतना ताणें कालें सांगलां म्हणून देखून ताची व्हंकल म्हणाले खंय फाटल्या 30 वर्सांनी हांवें तुका रांदून वाडलां न्ही कितलीं जेवणां ब्रेकफास्ट तुवें केलां तुका उडास आसा कालें जेवलाय म्हणून तुका जेवल्ल्याक सोड म्हाका रांदल्ल्याकच उडास ना आतां कालें जेवण केल्लें म्हण तुमकां उडास आहे ना उडास आसचें ना कांय खालच्यान तूं उण करना आज केलां जाल्यार उडास आसतलें ना जाल्यार आमकां कोणाकी कालें केलां म्हणल्यार उडास ना मागीर शर्मांव खंयच्यान उडास हाडचो पूण फाटल्या 30 वर्सांनी हांवें रांदल्लें तुका उडास नासल्यार कालें केलां तुका गोत्त नासल्यार फाटल्या 30 वर्सांनी हांवें वाडयल्ल्या जेवणान तूं कालें जालाय तूं घट जालाय तूं इल्लोसो मोठो जालाय तुका इल्लीशी भलायकी मेळ्ळ्या मात्र न्ही तूं शाबीत आनी सोबीत जालाय वय की न्ही प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड देखून देवाचें उतर तुका वाचल्लें उडास नासल्यार हांवें दिल्लो शर्मांव फाल्यां तुमकां उडास नासल्यार पूण देवाचें उतर आयकल्ल्या तुमचें थंय कान जाला भावार्थ उत्पन्न जाला तुमचो भावार्थ घट जाला तुमचो भावार्थ घट जाला तें मुख्य जावन आसा देखून शर्मांव जाल्ल्या उपरांत मीस जाल्ल्या उपरांत हांव कोणाय कडेन विचारना शर्मांव कालें म्हणून कित्याक विचारल्यार उडास नासल्यार म्हाकाच बेजार जाता न्ही देखून हांव कोणा कडेन विचारना पूण हांवें दिल्लो शर्मांव मोडल्लें उतर तुमकां जर समजलां जर तुमच्या काळजाक लागलां आनी ह्या मुखांतर भावार्थ कान जाला उत्पन्न जाला तुमचो भावार्थ घट जाला प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आज तुमी कितें आयकतात कितें तुमी मागतात तें भावार्थान तुमी मागतात देवाचें हजारपण तुमी बघून आसात देवाचें हजारपण बघूंक मस्त वाटे आसात न्ही देवाचें हजारपण बघूंक मस्त वाटे आसात देवाचें हजारपण सोदून खंय आमी वचचें म्हणना देवाचें हजारपण खंय आसा आमच्या काळजांत आसा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड ते कस्तुरी मृगा म्हणून तुमी आयकलां न्ही आयकलां गी ना कस्तुरी मृगा म्हणटात ताच्या माथ्या वयर एक परमळाचें कस्तुरी आसा खंय पूण सगळ्या रानान तें भोंवता खंय हें खंय परमळ येता म्हाका म्हणून पूण ताका गोत्त ना गी ताच्याच माथ्यार ताच्याच कुडीचे वयर तें एक परमळाची वस्त आसा म्हूण सगळ्या रानाक भोंवन येता खंय खंय कस्तुरी म्हाका परमळता पूण आपणाच्याच कुडीर आसल्लें तें परमळ ताका आसा म्हूण ताका गोत्त ना कस्तुरी मृगा म्हणटा ताका थोडे फावटी आमी कस्तुरी मृगा बरी जाता कशें देवाक खंय आमी सोदून वेता पूण आमच्या भितर आसल्या देवाक आमी वळखना कित्याक आमचे भितर देव न्ही देवसार बसलो त्या खातीर देवाक आमी भायर भोंवून पळोवन येता देखून आमच्या भितर आसलो देवसार जर काण देवाचो हजारपण हांवें भोगलें तर म्हाका खंय देवाक सोदून येवचें गरज ना गरज आसा की ना गरज ना देखून मोगाच्या बाबा भयणीनो देवाचें हजारपण म्हज्या आनी तुज्या काळजांत आसा तें हांवें दीस पडतें भोगूंक जाय कित्याक हांव म्हणटा म्हणल्यार आतां तुमी आराधन मागणें करून घरा गेल्यात न्ही जर घरा वचून आदलेंत जिवीत तुमी जियेलात तर फकत आराधन आनी मागणें ह्या एका 4 वण्टी भितर सीमीत जालें तर तें उपकाराचें न्ही उपकाराचें गी न्ही थोडे फावटी मनशां आसा न्ही गाळयो दिल्ल्या उपरांत तूं आज खंय गेल्लोय मिसाक गेल्लोय म्हूण मिसाक वचून अशें बरा गाळी हाडचें गी न्ही मीस थंय मीस घरा ना न्ही म्हणटात वा तुमी आज घरा वचून केले म्हणे उपाद्र केले तर म्हणटात आराधन आज मात्र दिसता फाल्यां ना गी म्हणटात न्ही देखून आराधन स्तुती सदांच
सदां सर्वदां पळय गिनिंगी देखून आमचे हर एकल्यांचें जिवीत एका रितीचें आराधन एका रितीचें स्तुतीचें जिवीत जाय कित्याक देव म्हज्यान तुज्या काळजांत हजार आसा पळय गिनिंगी आसा देखून हे हजारपणाव्यान तुवें हर एक दीस बगूंक देव आमकां फावो करून दिवन आमी मागया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड दिंबी घालया आमची मागणी सोम्यातय आमी उबारता आसतना विशेष मापान आतां आमी मागया सुटके खातीर आमच्या बऱ्या भलायकेच्या जिविता खातीर आनी विशेष मापान देव आमकां आदार दिवन दी खुरपेन सांबाळून दी म्हणून आमी मागच्याक मौनपणी कोणें आमचे कडेन मागोवंक सांगलां कोणाक दिंबी घालूंक जाता तुमी दिंबी घालयेत कोणाक उबे रावंक जाय तुमी उबे रावयेत कोणाक बसोंक जाय तुमी बसयेत उडास आमी कडया कोणें आमचे कडेन मागोवंक सांगलां खंयच्या गरजां खातीर आमी हांगासर मागोवंक आयल्या बरें भलायकेचें देणें कुटुंबांचें शांत समाधान भुरग्यांक बरी भलायकी परगांवांत आसलेल्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक बरें काम बरी भलायकी बऱ्या सैरिकेचें देणें कुटुंबांत शांत समाधान पयशांची अडचण पयस वेचाक बरी सैरीक आमच्या कुटुंबान मेळच्याक काजरी जिवीत नंदन जावच्याक पियोण्याचे आमालाचे समस्ये पयस करच्याक आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांक बऱ्या भलायकेचें देणें मेळचे खातीर एक घडीभर मौन रावून कोणें आमचे कडेन मागोवंक सांगलां कोणा पासून आमकां मागोवंक जाय तांचो उडास आमी काडया सर्गींच्या बापा संगता आमी म्हणया सर्गींच्या बापा आमी तुजे मुखार आसा आमची मागणी घेवन आमची तेसावां घेवन आमचे विनवणे घेवन आमच्या कुटुंबाच्या हर एका संद्यांक आमच्या आवय बापायक आमच्या मलगड्यांक बरी भलायकीतून फावो कर आमच्या भुरग्यांक बरी साल समकण बरें शिकाप बरो फुडार तूं फावो कर वायट सक्तींतलें तांकां तूं राखून वर आमचें कुटुंब समाधानाचें मंदीर कर पयशांची अडचणी रिणाचे समस्ये ना समाधान आमचे तावन तूं पयस कर आमकां हर एकल्यांक बरी भलायकीतून फावो कर विविध समस्येतावन आमकां तूं सुटका दी परगांवांत आसल्या आमच्या भावा भयणींक आमच्या भुरग्यांक तूं राख आनी सांबाळ बरी भलायकीतून कांदी बरें काम तूं फावो कर आशेवन आसल्या युवजनांक बरो फुडार तूं दी बऱ्या सैरिकेचें देणें तूं फावो कर आमकां हर एकल्यांक विविध पिडेशिडेंतलें बीपी शुगरांतलें तकली पडापडांतलें गांठी दुखींतलें विविध पिडेशिडेंतलें आमकां तूं गूण कर सोम्या आपूण आमकां सोम्या बऱ्या भलायकी तुमकां दी सोम्या हालेलुया 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 आमचे सकड मागणी समर्पण कर गीत आमी गावया जा
सुरा वाचताना कष्टांनी वाचताना सुम्या तूं म्हाका राख म्हजो तूं हात धर आनी म्हाका तूं सांबाळ म्हाका भोगतना निराशी हांव जाताना भरवसो हांव सांडताना केदीन सुद्दां सांडचो नाय सुम्या म्हजे सोबत तूं सदांच आसाय पिडा दुखा येताना कश्ट तुका भोगताना पिडा दुखा मागणी आमी भेटयली सुम्यान केल्ल्या सकट बरेपण सुवडास आमी काडलो देव आमकां बऱ्या भलायकेनी भरून दी आमकां आपडून आमकां गूण करून दी म्हणून आमी मागया आतां आमी सुम्याचे आशिर्वाद घेवच्याक येद्या बडा सक्रामेंताक गीत गावया देवाचे सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टून सुवगडास तुवें आमकां सोडलाय
तुझ्या सुरणसो फळ सदा समजते आम्ही बगी सरको तुझ्या कुडीच्या रक्ताच्या पवेत मिसरांक आम्ही मान करून कमकां दयेन फावो कर जो जेदन रास करताय ससनाच्या ससना बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे एक सोवे आसूं ख्रिस्त ते मगाच्या भावांनो आणि भयणीनं सांजू हांव पाल दुसऱ्याच्या मनाक उबारलेल्या या पुनशेतांत तुझ्या मनाक करच्या या नव्यानांत वांटेली जावंक आमी हांगासर आयल्या सांता मरी फात आमकां हर एकल्यांच्या जिवितांत बरेंपण मेळ्ळां सांता मरी फात देवा लागीं मागल्ल्याक आमकां फावो जाला आनी आज उपकारी मनान देवाक अर्गां दिवंक हांगासर आमी आसा सांजू हांव पावल दुसरो देवाचो एक वर्तो सेवक एक गवळ्या भाशेन आपल्या हिंडाची जतन ताणें बऱ्या रितीन बऱ्या गवळ्याच्या देखी काल ताणें केल्या आनी या मरिफात क्रिस्ताची सुवार्ता ताणें प्रगट केल्या आज सुमयाची सुवार्ता प्रगट करूंक म्हाका आनी तुका आमकां हर एकल्यांक ह्या पयलां जी सुवार्ता आमी आयकता ती आमच्या जिवितांत उतरां मरिफात खरने मरिफात हांवें आनी तुवें प्रगट करूंक जाय तें प्रगट करचें धैर्य आनी ती प्रगट करची शाती देव आमकां फावो करता सांजू हांव पावल दुसऱ्याच्या मजतीन आमच्या कुटुंबाक आनी आमकां सुवार्ता प्रगट करची तें बळ फावो जावन दी म्हूण ह्या मिसा वेळी आमी मागया आमची पातकी जिनी वळखून सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सत्प्रदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्या उसारून सांगता मला चिंतून तुडानुसार वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्या म्हजो अपराध ह्या बसो घेवन सदां समका म्हणली सगळ्या जगतांक आनी भक्ता आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर्वपिता देव आमची काकूत करून आनी आमची पथकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं आमेन.
प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्गींच्या बाबा, तू बाबा त्या उजवाड आणि आत्म्या सोगवली तुझ्या शेळ्या कुत्रान सरोंक आणि देखीन सलोंक भाग्यवान जुवांक पावलाक पवित्र सभेक तुवें दिलोय. ताच्या विनवणेन ताणें उतरान शिकयलो आनी बाबार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमिया तुझ्या बता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे समय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जिये तर आजवर चलयता ससनाच्या ससना. एझेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचा. हांवें एझेकियलान म्हजे लागीं उलयता तो ताळो आयकलो. ताणें म्हळें, पूण तूं मनशा पुता, हांव तुका सांगता तें आयक. त्या विद्रोही घराण्या परी विद्रोही जायनाका. तुजें तोंड उगड आनी हांव तुका दिता तें खा. हांवें पळयलें आनी म्हजे अशी मुखार हाडलेलो एक हात हांवें देखलो आनी तांतूं एक ग्रंथ कवळो आसलो. ताणें तो म्हजे मुखार उसयलो. ताजे फाटल्यान आनी फुडल्यान बरयल्लेलें आसलें आनी ताजेर बरयल्लेलीं उतरां हीं रुदान, विळाप आनी अस्कार सुस्कार. ताणें म्हाका म्हळें, मनशा पुता, तुका दिलां तें खा. हो कवळो खा आनी उपरांत वचून इस्रायेलीच्या घराणे कडेन उलय. हांवें म्हजें तोंड उगडलें आनी तो कवळो म्हाका खावंक दिलो. ताणें म्हाका म्हळें, मनशा पुता, हांव तुका दिता कवळो खावन दादोशी जा. हांवें तो केलो आनी तो म्हज्या तोंडान मोव भशेन गोड जालो. उपरांत ताणें म्हाका म्हळें, मनशा पुता, इस्रायेलाच्या घराण्याशी वच आनी म्हजीं उतरां तांकां सांग. देवाचें उतरये.
उबे राहूया. Alleluia. 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 मुझे जो तुमच्या खांद्यावर घ्या आणि मुझे लागचे शिका म्हणता सोमी कित्या बळ्यांनी कात्या काळजा सो Alleluia. 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 सर्वेस्पर तुमचे एक सोबे हासून तुमचे सवय असो मातेवा परमणे जेजू ख्रिस्तची शुभ वार्ता महिमा तुका येसोम्या त्या वेळार शिस्त जेजू सरशी येवन विसारी लागले सर्गींच्या राजान सकडा वरवीं ओडकोण तवळ जेजून एक ल्हान भुरग्याक आपोवन तांचे मदें उबें केलें आनी म्हणलें सदस हांव तुमकां सांगता तुमी मन बदलून ल्हाना भुरग्या परी जाल्ल्या करीत सर्गींच्या राजान रिगचे नात जो कोण आपणाक कालतो करून ह्या भुरग्या बरी जाता तो सर्गींच्या राजान वर्त जातलो आनी जो कोण आसल्या ल्हान भुरग्याक म्हजे नांवे घेता तो म्हाका आस घेता पळय ह्या ल्हाना पैकी एकल्या सयत बेपारवा करिनाकात कित्याक हांव तुमकां सांगता सर्गीं तांचे दोत सर्गींच्या म्हज्या बापाचे मुखामळ कळनासतना पळयतात तुमी कितें म्हणटात एक मनशाक 100 बकऱ्या आसात म्हणया तांचे मदलो एक बोकरो सांडून बसत जाल्यार हेर 99 दोंगराक सोडून गेल्ल्या एकाक तो सोदून वचना आनी तो ताका मेळत जाल्यार सदस हांव तुमकां सांगता सांडून वचनातल्या 99 प्रास हाचे वयर तो चड संतोश पावता तेच परी ह्या ल्हाना मदलो कोणूच एकलो नाच जायनाये म्हूण तुमच्या सर्गींच्या बापाची खुशी देवाचे उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता क्रिस्तते मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आयचें पयलें वासाप आनी आयचीं किर्तन हाचें उतरां भोव सोबीत आनी भोव अमोलीक पयलें वाचप एजेकियल प्रवादाच्या पुस्तकांतलें आनी ह्या एजेकियल प्रवादाच्या पुस्तकाच्या उतराक सरी जावन आयचें किर्तन विणून दवरलां विशेश कितें म्हणल्यार देवाचें उतर परगट करच्या खातीर आनी विशेश मापान सुम्यास देवाचो ग्रंथ थंयसर देवाचें उतर कितें आटापूण असो तो ग्रंथ असो कवळो थंयसर प्रवाद्याक खावंक मेळटा हो कित्याक खावंक दिलें म्हणल्यार कठीण निर्दोशी पर्जे मुखार वचून ह्या प्रवाद्याक उलोवंक जाय आसलें आनी उलोवचे खातीर ताका देवाच्या उतराची सखत गरजेची देखून हो कवळो ताच्या तोंडांत तो खाता देव ताच्या तोंडांत घालता आनी तो खाता आनी हो कवळो ताच्या तोंडान गेल्ले निमते देवाचें उतर भोव अपुरबायेन परगट करच्याक ताका थंय साथ जाता आनी जेन्ना तो कवळो ताणें केलो तेन्ना तो म्हणटा हांवें तो केलो आनी म्हज्या तोंडांत मोवा भाशेन तो गोड जालो आनी हिंस उतरां कान घेवन आयचें कीर्तन 118 तुजें उतर म्हज्या तोंडांत मोव कशें सर्वेस्परा देखून मुखेच्या भावांनो आनी भयणीनो देवाचें उतर आमच्या तोंडांत मोव कशें वाळत जाय देखून जेन्ना कोणी एकलो बरो उलयता आमी म्हणटा तो बऱ्या उलोवण्याचो व्यक्ती न्ही पूण थोडे फावटी तो इल्लो मोवा भाशेन उलयता म्हणल्यार इल्लोसो नाईस्कन उलयता म्हूण म्हणटा हांव देखून थोडे फावटी मोवांत बरी उलयतल्यांक इल्लेशें बात येवचें कश्टांचें न्ही इल्लें बात येवचें कश्टांचें
पूण हांगासर मोवा बरी आमी देवाचें उतर उलोवंक जाय. कोणाय की कोणाचें नांव पाड करूं, कोणाचें खोबरं करूंक देवाचें उतर न्ही. देवाचें उतर सर्गी महिमा दिवच्याक आनी तें परगट करच्याक. देवाच्या उतराची परगटणी म्हणटाना म्हाका उडास येवचे 2 जाण सांत आसात. आनी ह्या 2 जाण सांता पैकी पयलो सांत जावन आसा जुआंव क्रिसोस्टम. 3ऱ्या शतमानान जियेल्लो एक सांत. कॉन्स्टंटिनोपल त्या शहराचो आर्चबिस्प जावन आशिल्लो हो जुआंव क्रिसोस्टम. आनी ताका एक क्रिस्ताची बरी खबर परगट करची धैर्य आनी ताका एक बरो एक ताळो आशिल्लो. देखूनच ग्रेक भाशेंत क्रिसोस्टम म्हणल्यार त्या शब्दाचो अर्थ भांगाराचें तोंड, द गोल्डन माउथ. एक भांगाराचें तोंड ताका आसलें. आमी म्हणटा न्ही कंचिना कंटा म्हूण. कंचिना कंटा म्हणल्यार उलोवंक मात्र न्ही गायन करूंक एक बरो ताळो आसा तो ताका आमी कंचिना कंटा म्हणटा. आतां जॉन क्रिसोस्टम म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ ग्रेक भाशेन भांगाराचें तोंड. ताका एक भांगाराचें तोंड आसलें म्हणजे देवाचें उतर बारी बळादीक रितीन तो परगट करतलो. आनी हें थंयसर आसलेल्या रोमाच्या चक्रवर्तीक जालना. तो कॉन्स्टंटिनोपलाच्या आर्चबिस्प जावन आसलेल्या जॉन क्रिसोस्टमाक आपयता आनी म्हणटा, अळे तूं क्रिस्ता परगट करता, हांव तुका गडी पार करता. तवळ क्रिसोस्टम म्हणालो, म्हाका तुवें गडी पार करचें कितें? तुज्या राजदातान म्हाका गडी पार तुवें करीत म्हूण सर्गींच्या राजदातान तुका गडी पार करूं म्हाका तुज्या तावन साथ दिना. ते दळा रागान बरोल्लो राय परतून म्हणालो, हांव तुका जिवेशी मारतलो. थवळ जुवांव म्हणालो, तुका तें साथ दी जावना. कित्याक कोण म्हजें तें जियेता, म्हजें तें क्रिस्त येता. तुवें म्हाका जिवेशी मारयेत पूण म्हजें तें जियेत जाल्यार क्रिस्ताक तुका धांवडावंक साथ दिना. राय परतून रागान बरोवन म्हणटा, तुजें आस्त बदीक दिरवें सगळें नाश करतलो. क्रिसोस्टम म्हणालो, म्हजें आसा दिरवें सर्गींचें. ह्या संवसारी दिरवें तुवें नाश करयेत राया, पूण सर्गींचें दिरवें तुका नाश करूंक साथ दिना. निमाणें म्हणालो राय रागान, हांव तुज्या मोगाच्या सगळ्यांक नाश करतलो. तुका तुजें म्हणल्यार ह्या संवसारान कोणी आसचो ना. देखून क्रिसोस्टम म्हणालो, म्हजो म्हणलो ह्या संवसारान कोणूच ना. म्हजो म्हणलो आसा क्रिस्त सर्गींचो बाप. ताका म्हजें हांव तुका विंगड करूंक साथ दिना. क्रिसोस्टम ताचें नांव कशें पळय, भांगाराचें तोंड. त्याच मरिफात व्हडा ताळ्यान राया कडेन उलयल्लो. हो एक सांत क्रिस्ताची सुवार्ता बारी बळादीक रितीन परगट केल्लो. आनी एक सांत सोम्याची सुवार्ता बारी बळादीक रितीन परगट केल्लो. आनी मात्र न्ही एक आजापाचें देणें ताका आसा. त्या सांताचें नांव सांब्लेज. तुमी आयकलां की ना गोतना. सांब्लेज म्हूण एक सांत आसा. मुंबईंत ताका एक समर्पिल्ली फिरगज आसा. आंबोली फिरगज सांब्लेजाक समर्पिल्ली. सांब्लेज विशेश मापान सांब्लेजाच्या फेस्ता दिसा 2 वाती गळ्याचेर दवरून मागणें करतात. थोड्या फिरगजेनी आमच्या गांवांत ही रिवाज ना, पूण मुंबई वसई तसल्या फिरगजेनी ही रिवाज आसा. सांब्लेजाचें आजाप कितें म्हणल्यार गळे आनी ताळो कोणाचो दूख आसा पळय, त्या मनशांनी सांब्लेजा कडेन मागल्यार ताळो आनी गळो दूख गूण जाता. देखून ताच्या फेस्ता दिसा विशेश मापान मिसा उपरांत 2 वातयो दवरून गळ्याक दवरून हर एकल्याच्या गळ्याक लागून मागणें करतात सांब्लेजाच्या फेस्ता दिसा. कित्या खातीर सांब्लेजाक हें देणें लाभल्लें म्हणल्यार सांब्लेज आपणाची सुवार्ता परगट करता आसतना एक आवय एका भुरग्याक आपणान न्हयली आनी भुरग्याक जेवताना एक मासलेचो कांटो शिरकल्लो आनी ब्लेजान त्या भुरग्याक आपूण मागणें केल्लें आनी तो शिरकल्लो कांटो सरा गेलो आनी तो भुरगो गूण जालो. ताच्या उपरांत ह्या सांताक ताळ्याची वा गळ्याची पिडा कोणाक आसा ती गूण करची एक व्हडली सकत सांब्लेजाक फावो जाली. हांव मुंबई सेमिनरीन शिकता आसतना आमी ब्लेजाच्या फेस्ता दिसा हर एक दीस हर एका वेळार वाती दवरून मागणें करताले आनी ह्या वेळार सांब्लेजा लागीं हांवें मागलें इतलेंच, तुजें उतर म्हाका परगट करूं, म्हाका एक बरो ताळो दी.
तुजें उतर म्हाका प्रगट करूंक म्हाका एक बरो ताळो दी. आनी खंडीत जावन सांबलेजाच्या मजतीन म्हज्या जिवितान मस्त अजापा घडल्या आनी सोम्याचें उतर बऱ्या रितीन प्रगट करूंक एक बरो ताळो देवान म्हाका फावो केला. देखून देवाक अर्गां कित्याक हर एक फावटी आमी मागत जाय देवा कडेन एक देणें ताची स्तुती करच्याक आनी ताका अर्गां दिवच्याक न्हय म्हज्या स्वार्था खातीर, न्हय म्हज्या स्वार्था खातीर. जर हांव आज देवाचें उतर प्रगट करतां, देवाची स्तुती करता, कोणाचें बेसांव, देवाचें बेसांव आनी देवाची आशिर्वाद. देखून म्हाका बाबा भयणीनो, आज हाचें पयलें वाचप आनी हाचें किर्तन तुमी आयकल्लें. त्या किर्तनाचीं उतरां आनी वाचपाचीं उतरां जावन आसात. तुजें उतर म्हज्या तोंडांत मोवा भशेन गोड जालें आनी जें उतर म्हज्या मोतींत रिगता मोगाच्या बाबा भयणीनो, तेंच उतर हांवें मोवा भशेन प्रगट करूंक जाय. देखून देवाचें उतरार प्रगट करचें एक विशेश देणें आमकां हर एकल्यांक जाय. देखून उतरान जावन करण्यान जावन आमच्या जिवितान निरंतर देवाचें उतर मोवा भशेन वाळून दी म्हूण देवाची कृपा ह्या मिसा वेळी आमी मागया. आमेन. गीत नंबर C63 पान नंबर 136 गे बापा तूं ओ उंडो वायन. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पद देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. सर्वेस्परांच्या कणवळ्या बापा, मगे वंजू हांव पावल दुसऱ्याच्या ह्या दिसा तुजे वेदीचेर आमी दवरता ती बली प्रसन्न जावन पळय. तिचे उद्देशी तुज्या नांवाची महिमा परजळूं आनी आमच्या बातकाचे बक्षांनी आमकां मेळूं. बऱ्या करण्यानी भरलेले आमचें जिवीत तुज्या नांवाक मान आनी वाखाणणी दिवं. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे हासूं, तुमचे सोबे आसो, आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमचा देवाक दिन वासुग्या. सर्वेस्परा पवित्र बापाक सर्वद्वेदर आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तई आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काय दोनी दीस आनी आमच्या फायद्यासो. मागे वंजुवांव पावल दुसऱ्याच्या तुज्या भक्ताच्या मनाक ही पराप संभ्रमंग तुझ्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता आनी तुज्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तांक संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता.
बाबा क्रोस तुम पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या धरून ही दिनी पवित्र कर्म मी मागता जाऊन दी आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्तची कूट आणि रगत आपले कुशेन कष्ट मरून सोसूंक वेच्या आदीन ताणें वुंडो घेतलो तुका आदीन वचून तो मोडलो तो आपल्या आशासांक दिलो आनी म्हणलें हो तुम्ही सुमेस्त घेयात आनी गयात ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची तेश बरी जवान जातसताना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशासांक दिली आनी म्हणलें तुम्ही सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें रगत पातकांचें बक्षण मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसोत तें रावतलें हें म्हज्या आवडसा करा Baba to so good pergal to young Jesu melo Jesu jiwan zala Jesu nobya mikolo Jesu melo Jesu jiwan zala Jesu nobya mikolo बाबा जेजूच्या मरणासनी मना जिवंतपणास्वामी भक्तीपणी उडास करता आणि वजीवित सुगंधा आणि सुरणीची खास तुका समर्पिता तुझे मुखार येऊन तुझी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कोडून रगत सेवतला आमा सुमेस्ता पवित्र आत्म्यार बी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस पोरा अकिपितुमे चेरवीस तालेले तुझे पुवी सभेस उगडास कर आणि फ्रांसिस आमच्या बगीवोन बापा पीटर पॉल आमच्या गुवळी बापा आणि सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रितिमगान वाडय पुनर्जीवानपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ती आमच्या बाबा भयणींची काकुळत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तां तुजे परजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकुवार मोरया देवाच्या माय संगाती सांजुजे तिचो पती भगेन धर्मदूत आनी सर्व खाळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं Tias Jesu वरवीं Tias Jesu संगता Tias Jesu थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना सुमयान शिकलेले मागणे सांगता म्हणूया आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जा तुझे राज संभाय तुझी कशी स्वर्गात जा तशी संवसारांत जा आमचो जीत पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची बदकां आनी आमकां काडलें पडोवंक दिवं नाका तर वायटांतले आमकां निवड सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवाद एकण्याचे वेतान सवस्तकाय आमकां दी सर्गींचें बागणी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरबशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सरपातकांतली सुटे आनी सर्व आकातांतली वाटय सुमया जेजू क्रिस्ता तुमच्या आदंडता म्हणली तुमकां शांती दवरता म्हणजे शांती तुमकां दिता आमच्या बातकांचे न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशप्रमाणे ते शांती देन एकवटान सांबाळ तुजी येता जुळसले येता एक ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांतीक सुद्दां काल तुमचे सुवे आसूं एकामेकाची तोंडां पळोवन सुम्याची शांती पाटयात देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमची कापूत कर देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमची कापूत कर देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही देवाची शिली संसाराचे पाप करता ती शिलेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सुभागी सुमया बाप म्हाका फोना पूण तुज्या सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली
मुंडो आमकां दी जिविताचो आमी तुजी यात्रेक वर्सां पयर करता वाचयलेल्या गांवाक खुशीचो गाता जिविताचें कान तुजें दी आमकां सरकारा सांबाळ दाखय तूं आमकां रगत अमोली तुजें सोम्या ताका आमची बोस जिवीत दिता तुवें वारयल्या रगतान दर्या सासणीक मरणांतले निबार आमकां आमी तुजी यात्रेक वर्सां पयर करता वाचयलेल्या गांवाक खुशीचो गाता जिविताचें खाण तुजें दी आमकां सरकारा सांबाळ दाखय तूं आमकां कलवार दोंगराच्या बलिदानाक आमकां सर्वांक एकवटायता कलवार दोंगराच्या ह्या संभ्रमाक कुटाम जावन आमकां रुपांतर कर आमी तुजी यात्रेक वर्सां पयर करता वाचयलेल्या गांवाक खुशीचो गाता जिविताचें खाण तुजें दी आमकां सरकारा सांबाळ दाखय तूं आमकां आमी तुजी यात्रेक वर्सां पयर करता वाचयलेल्या गांवाक खुशीचो गाता जिविताचें खाण तुजें दी आमकां सरकारा सांबाळ दाखय तूं आमकां प्रार्थूया सगळ्यांच्या बाबा भगवन जुवांव पावल दुसऱ्याच्या मनान तुझी आणि तुझे पवित्र सभेची विश्वासीपणी सेवा केल्ले खातीर सासणीक संतोषाचो मुकुट तुका फावो जालो आमी आतां सेवलेल्या जेजूच्या रक्ताच्या बळान ताच्या पावलांनी चलून तुजी आनी आमच्या बाबा भयणीची मोगान साखरी करूंक आनी शेवटी ताच्या सांगता सासणाचें सुख बगूंक आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे एक सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं सर्वपदवेदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं याद क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार Servo,
सर्गींच्या बापा मागीर जो पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तेन देणें जावन दिलोय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी समकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें ह्या पासून आमी तुका अर्घां दिता ताणें पवित्र एवकारिस्त मोग केल्ल्या परी आमी करूं आनी तो जियेल्ल्या बरी आमी जियो तुजी कृपा आमकां दी ताणें मुर्य मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी बाबा तांकां बक्षी म्हण जेजून कुर्सार तांदिल्लें बक्षाणें ताणें आपल्या जिवितान पाळिल्ले परी आमी पाळूं एकामेका बक्षून जियो आमकां कृपा लाभय आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूं आमकां बरें मोन दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. Magacano, San Juan Paul II, आमच्या पात्रोना मुखांतरी देवान जेजून आमच्या जिवितान केल्ल्या सर्व उपकारांक बरेपणां बऱ्या भलायके दिसपडते ग्रास जायती बरी कामां संपूर्ण आमची योजना वावर करूंक हातोपाक बोळ भलायकी आमच्या कुटुंबांनी सन समाधान पुरगांवान वावर करच्यांक दादोसकाय चिंतनांतल्या बरी आमकां जायत्या व्यक्तीन धांवन बरेंपण जेजून देवान केलां आमकांय देवान उदार काळीज रचला देवान आमकां बक्षिलां जियोंक आनी एक दीस ताणें आमकां फोवो केला आमच्या मुखांतरी बऱ्या करण्या आनी उतरां मुखांतरी आमच्या माया मोगाच्या कुटुंबाच्या जिविता मुखांतरी आमी जेजूची सुवार्ता परगट करचे भाग जेजून आमकां दिला हर एकल्याक ह्या घडये हांगसर ह्या नोवेनाक मिसाक जेजूचे आशिर्वाद घेवंक आपोवन हाडला हे सर्वां खातीर जेजूक आमी अर्घां दिवया एकल्याक बैल्या गांवान काम मेळिल्ल्याक आदल्या मंगळारा आमी मागयल्लें सांजेर 4 वरार कॉल आयलें आनी ताका काम प्राप्त जालें ह्या खातीर ती देवाक अर्घां दितात ते 10 जाणांक बरी भलायकी दिल्ल्या पासून ती देवाक अर्घां दितात 2 कुटुंबांनी शांत समाधान आनी तांचो वावर आनी योजना संपूर्ण केल्ल्याक देवाक ती अर्घां दितात प्रार्थुया सर आमी उबे रावया भोवका कुळधारा बापा बगेव जो आमकां दुसऱ्याच्या देण्या पासून आनी ताच्या विनंतेन आमकां लाभलेल्या सर्वकारांनी बरेपणा पासून आमी तुका अर्घां दिता तुजी देवी काकूळ तो आमी वर्णिता ताच्या मरिफा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताजी गुण करची सकत आमकां तुवें फोवो केल्ल्याक आमी तुका दिनवासता ताचे परी बागीवनपणान वाडून क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. संजुवान पावल दुसऱ्या श्रेष्ठ गवळ्या आमापोसो देवा लागे विनंती कर हे बागीवोन जावन पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेष्ठ गवळ्या देवान तुका विंसलो आनी क्रिस्ताच्या मुखान भरून लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगडून पवित्र आत्म्याचे सक्तीन भरलो मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितान परसळ्ळी देवाचे तुजो विश्वास तुवें केरपुर्यान सांबाळलोय अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदार जालोय आमच्या मुखान भरून बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळाराक आयलोय आज आमी तुजी भक्तिका आमची गांवठी मागणी घेवन तुजे मुखार येता क्रिस्त सारकी जिणी जियोंक आमकां कुमोग कर तुजी बागीवोन जिणी आमच्या जिवितांत प्रेरण जावं आमी सदांच कुर्सायल्या जेजूकय आमची दिश्ट बारो आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन मोगाचनो भोव पवित्र घडी विशेष बावर्थान भरवशान जे कितें आमी मागोवंक आयल्या जे खंयची तें सव आमच्या काळजा मनान आसा जे कोणा खातीर आमकां मागोवंक आसा
ह्या वेळार हरी एकल्याचो उगडास काडया. संजोवम पावल दुसऱ्या मुखांतर जेजू आमकां आपडून दी, गूण करून दी, सवकासाय दिवन दी, बरी भलायकी दिवन दी, कुटुंबान शांत समाधान वृथा करून दी, कुटुंबाच्या हर एका सांद्या कुटुंबाच्या एकवटा खातीर वावुरशें करून दी, परगोवान वावर करच्या आमच्या भाव भयणींक तो राखून दी, सांबाळून दी, बरें काम दिवन दी, हातापायाक बळ भलायकी दिवन दी. जायती आमची योजना आसात, आमचे बिझनेस आसा, आमचे काम आनी वावर आसा, आमची कृषी आसा. देवाचे आशिर्वाद ह्या सर्वांचेर आमी मागया. ह्या मुखांतर आमच्या कुटुंबाक आनी आमकां दिसपडतो ग्रास फावो जावं दी. ददोसकायचे जिवीत जेजू आमकां दिवन दी म्हणून ह्या घडये आमची त्या सावा मागणी भेटोवन दिवया. हांगासर त्या सावा मागणे करता आसतना मौनपणी त्या सावा खातीर आमी मागचे. सुमार तेम थावन दुबय आसच्या एकल्याक बरें काम मेळच्याक, 5 जोड्यांक भुरग्यांचें देणें मेळच्याक, एकल्याची कोर्ट केस इत्यार्थ जावच्याक, एका दादल्याची हर्नियाची पिडो बेगीन गूण जावच्याक, 3 घरांनी समाधान आसा करच्याक, एग्रीगोल्डांतले पयशे पाटी मेळच्या पासत, भायर वचोंक विजा फावो जावच्याक, एकल्या दिल्ले पयशे उडावसन ताणें पाटीन दिवच्याक, 4 जाणांक बरी भलायकी मेळच्या, एकल्या बरें शिकोवंक, मतींत उरोवंक आनी बरे अंक जोडच्याक, विजिटींग विजाचेर दुबय गेल्ल्या चल्याक बरें काम बेगीन मेळच्या, जाग्याचे पयशे बेगीन पाटी मेळच्या, भायर पडिल्ले भांगाराची चेन मेळच्या, मगाच्या मनशाक दिल्ले 3.5 लाख रीण बेगीन पाटी दिवच्या, नातवाच्या बऱ्या भलायके खातीर, जाग्याचे रेकॉर्ड बऱ्या तरान हाताक मेळच्या, एका चलयेचे माउथ अल्सर संपूर्ण गूण जावन पोटाक सारकें खाण खावंक जावच्याक, एका स्त्रियेची पाट दुगूण जावन, सुनेक दुबयन एक बरें काम मेळच्या, 5 म्हयन्याच्या भुरग्याचें नाक ब्लॉक जाल्लें संपूर्ण गूण जावच्या, वाटेचे समस्ये परिहार जावच्या, एकल्याची कॅन्सराची पिडा जेजून गूण करच्या, पुताक परत्यान दुबयन दुसरें बरें काम मेळच्या, 8-9 जाणांक बरी सैरीक मेळच्या, एकल्याक इंजिनियरींग एग्जामान बरें शिकून पास जावंक बरें काम मेळच्या, पुताक गेल्लें काम परत नवें बरें काम पाटी मेळच्या, आसुल्लें रीण आनी भांगर बँकांतलें सोडोवंक जावच्या, कुटुंबाच्या साद्यांक बरी भलायकी मेळच्या, हांगासर वावर करच्या सर्वांक राख आनी सांबाळ म्हण, एकल्याच्या बिझनेसान सक्सेस जावच्याक, रीण सगळें पारीक जावच्याक, एका तरणाट्याचें स्टॅमरींग प्रॉब्लेम संपूर्ण गूण जावच्या, एका स्त्रियेची कोंकणी गूण जावच्या, एका काजरी जोड्याक बरें काम बरें संगातपण मेळच्या, बरी भलायकी बऱ्यान भुरग्यांक जल्म दिवच्या एका स्त्रिये पसत मागूं, एका काजरी जोड्या मायमोगान जियोवच्या, एका प्रायस्त व्यक्तीक आस्पत्रेंत आसा, लंग्स आनी हार्ट समस्या आसा, बेगीनच फावो ती चिकित्सा लाबून संपूर्ण गूण जावच्या, एका प्रायस्त दादल्याक पांयांक बोळ मेळच्या, परगोवन वावरच्या स्त्रियेक पेंकडा दूख आनी पांयांक बोळ मेळच्या, एकल्याचे घर जागो विकून वेच्या, जाग्याची कोर्ट केस इत्यार्थ जावच्या. उबे रावया. तूं आमकां पाव एवकरिस्ताचो आमकां करूंक मोक्षिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी. शेकी एक दीस मोरये माये आनी सर्व संतां भक्तां संगी सेटींच्या राजान तुजे बराबर बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्या वागणूक आमकां फावो जावं. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मोरये कुटुंबेन बोललेले सुमी तुजे संगत आसतोय आमी तर तुमचो देव आनी सदैवी फळ जगतुचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आनी सदां सर्वदा. आमेन. पिडेस्तांचेर आशिर्वाद ह्या घडी आमी मागया, विशेष जावन आमच्या हर एकल्याच्या बऱ्या भलायके पासो जेजून पात्रोन सांजोवम पावल दुसऱ्या गूण करची सकत दिल्या.
जगत आमी भक्तीपणी मागता जेजो आमकां गूण करता पडता आमची सर्व पिडा शिडा गांठी दुखी आस्पत्रेनी आसच्या सर्व पिडेस्त भाव भयणी याजक धार्मीक आस्पत्रेनी आसात प्रायवन पिडेस्त आसात वेंटिलेटर आसात ICUंत आसात मरणांतीक पिडेन वळवळून आसात जायती आमची भाव भयणी कॅन्सर पिडे विरोध झुजून आसात हे सर्वांक खातीर ह्या घडी आमी मागया आमच्या कुटुंबान पिडेस्त भाव भयणी आसात भुरगीं ह्या दिसांनी पिडेस्त जाल्यान ताप शेळ कोंकली हर एक भुरग्याक बाळशाक ह्या घडी जेजो आपडून दी ताची बरी भलायकी गूण करची सकत ह्या वेळार हर एकल्याक वाळून दी प्रगोवान वावर करच्या जायत्या आमच्या भाव भयणींक जेजो ह्या घडी आपडून दी गूण करून दी म्हणून आमी भावार्थान खलतेपणान जेजू लागीं मागया सुम्याचे नावे आमचो आधार सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मरी पासर तरांच्या पिडेस्तां कश्टान दुखांत आनी अडचणेन सांपडलेल्यांक तुवें मोवळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली तेच परी तुजो सेवाक बगेवून जो आंपाल दुसऱ्यान आपल्या बगेवून जिणये मुखांतर तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता समोर तुझे पुरचेन बगूंक आनी भावार्थान जियोंक प्रेरण दिले ताजे विनोरेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमचे कुडीक आनी आत्म्यांक भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवळ आमचे सर्विनोने आमी तुजे मुखार दवरता तुजी कशी वयतार ते आमकां फावो कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो भगेवून जो आंपाल दुसऱ्याच्या नव्यानाच्या दिसा आमी ताका मान करता ताची महिमा आनी संतोष देवा थावन येता तसो देव आमकां सदां आपलो आशिर्वाद दी भगेवून जो आंपाल दुसऱ्याच्या मागण्यांत सर्व वायटांतली आमी सुटो ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पटलाव करून सेवे साखरेची मनशां जावं आमकां घटाय मेळ्ळो आलदारीचो मान ताका फावो जालो म्हण सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा ताचे देखीन शांतीपणाची जिणी जिवंक आमकां प्रेरण मेळ्ळो आनी एक दीस त्या सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष बगूंक आमी पावो आनी सर पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोवे सदां रावो Santo
ओंकार बरे आशीर्वाद देवा आम्हा बसवत विनंती कर घेऊन कशाचे करुळे आमच्या देवा आमच्या स्मरणातले बापाचे चित्ताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.